1986 वर्साक जुन्याचो म्हयनो तो हांव थिवी पातकूर आहलो आनी बुधवार तो पेपेसुकूरची नोवेनां जातालीं. थिवी फामाद पेपेसुकूरच्या नोवेनां लागून हांव सांजेच्या कुमसुदोरीन बसून आहलो आनी तेन्ना म्हजो पादिगार एक चीट घेवन आयलो म्हाका. ही चीट हाडल्या तुका. क्विकवेज ट्रॅवल्स आमचे नावेलचे मडगांवसून बॉम्बे वयताले त्या वाटेन आनी तेज्या लागीं दिवन आमच्या गोंयच्यान एक चीट धाडली म्हाका आनी चीट हांवें उगडली आनी वाचली. मामा मेला तुजो, मायेचो भाव मेला फाल्यां सकाळीं 11:13. थोड्या वेळान पादिगार येयलो पोतून. कितें जालें बाबा, कसली चीड येयल्या तुका? ना, मामा मेला म्हजो फाल्यां सकाळीं 11:13. वचोना तूं? वयतलो फाल्यां सकाळीं भायर सरल्यार पावतलो हांव. ओर्लीं तें पावतलो हांव. कित्याक वर्ल्ड कप चलतालो त्या दिसांनी 86 आनी आमच्या लागीं टीव्ही नासल्यो तेन्ना. टीव्ही पळोवंक आमी वयर वयताले. हांव बेकर बॉय म्हण आसलो वय, ताचेशी वेताले आमी रातचो वर्ल्ड कप चलोवपाक. तर हांव गेलो, वर्ल्ड कप पळोवन येयलो, न्हिदलो आनी सकाळीं वचपाक भायर सरलो. पयलो घरा लागीं गेलो म्हज्या नावेले. माय बरी ना म्हजी, भाव मेला म्हणून. आनीक म्हजो कुयन्याद आनी हांव एकूच मोटरसायकलीचेर गेले. आवयन सांगलें राव नाका जेवपाक थंयसर, जेवपाक राव नाका. मोन जालें म्हणूच हिंगा यो, घरा यो. तुका कोंबी दवरल्याय दनपारां मारपाक. तेन्ना कोंबी मेळना आसल्यो, कोंबी घरां पुजताल्यो. मागीर मरण काबार केलें, सगळें केलें आनी हांव आयलो. पयल्या सांजेच्या वेळार हेचो पेरीग, म्हज्या आवयचो पेरीग. आनी चिंत आपणा बाप तापयल्लो कित्याक लागून. कोणाय पयशे मागले म्हूण तेणें तापयलो आनी तिका उलोवंक मेळूंक ना तो तापयतच. चिंतूंक लागली ती. राती म्हणटा तिचे पेरीग जालो आनी सकाळीं 7 वरांचेर ती मेली, म्हजी आवय मेली. तर भयणान बांदू व्हडलें दूख जालें म्हाका, व्हडलें दूख. आमकां पाद्रींक आवय आनी भयण्यो ही चड गरजेचीं उरलेल्या फकाण. ही चड गरजेचीं भयणान बांदू, आवय आनी भयण्यो. उपरांत मरण जालें. मरण म्हजो पादिगार येयलो आनी कानाक सांगूंक लागलो, तुका जाय तितले दीस राव. आनी हो पुत्ता, हांव 7 दिसांची मीस करून गेलो. बेतोच भयणान बांदू पोत्तून घरा येयशें दिसलें. आनी घरा येयलें तें दिसलें म्हाका तेन्ना. भितर वता आसतना बाबा आयलो म्हणटा तें उतर ना. भितर वता आसतना म्हणटालें म्हाका बाबा आयलो. म्हजो आतांचो मोग घेतालो भितर वता आसतना पाद्री म्हूण, तेंय ना. आनी हांव भायर सरता आसतना आपणाचो आशिर्वाद दिताली, तेंय ना. एवढें जालें म्हाका. आनी आयलो, इगर्जेन गेलो. पेपेसुकूरचे नवे पायण येला थंयसर. थिंगा दिमींग आहलें आनी जायतो गोत रडलो. आनी सायबिणीक सांगलें म्हाका आवय ना, तूं म्हजी आवय. ही उतरां पेपेसुकूरी म्हणलें, म्हाका आवय ना, तूं म्हजी आवय. आनी खरेंच आयज पासून सायबिणीन म्हाका सांबाळ्ळा, राखला. तर आयज आमी सायमाचो
देवाचे मातयेचे म्हूण परब कोत्ता आनी हो जागो कोणाच्यानूच घेवंक जायना. वस्तुरीचो जागो घरांत कोणाच्यानूच घेवंक जायना. जावं आवयचो जावं भयणाचो कोणाच्यानूच घेवंक जायना भयणान बांदून. तर आयज इगोजमात परब कोत्ता देवाची माया मातयेची दोबाजीक परब. आनी आमी पयलें वाचप आयकलां सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन ताका म्हळें आरोना आनी ताच्या पुतां कडेन अशें उलय इस्रायेलाच्या पुतां दोळांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो. तुमी ताका म्हणटल्यात सर्वेचो आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. तर जेन्ना कायदे दिले इस्रायल परजा ओरोण्यान चलताली आनी ओरोण्यान चलताली तेन्ना एक कायदे दिले. कायदे दितूच मोइजेसाक सांगलें आरोन याद निघतो तुवें याद नीक कोसेक मागणें कर परजेचेर. आनी ह्या मागण्यांत अशें म्हणटा ते भाशेन सर्वेस्पर तुजे आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. म्हणल्या भाशेन तुका राखूं. ह्या मागण्या पयले सुवातेर तुका राखूं. उपरांत आहा सर्वेस्पर आपल्या मुखामोडचो पडजोड तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं. सर्वेस्पर तुका कुरपा दिवं. सर्वेस्पर तुका कुरपा दिवं. आनी तिसरें आहा सर्वेस्पर आपल्या मुखामोड तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. तिसरी जावन आसा शांती. हे तीन वस्तू हे मागण्यांत भयणां बराबर आरोनाक मागूंक लायता परजेचेर. पयली सुवातेर राखप. देव आमकां राखता भयणान बांदून. देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. आमी हें देवा लागीं मागूंक जाय. सदांकाळ आमी मागूंक जाय सायबा आमकां राख आनी सांबाळ. आमकां राख आनी सांबाळ. इतलें वायट आहा इतलें वायट विघ्न आहात इतले आमकां प्रश्न आहात इतले आमच्या फुड्यांत जायते वस्तू आहात पूण आमकां राख कोण कर. राख आमकां. हें आमचें मागणें पयली सुवातेर जावंक जाय भयणांत बांदू. जेन्ना हांवें 15 वरोस काबार कोत्ता आनी 9वें वरोस सुरू कोत्ता. दुसरें भयणांत बांदू सर्वेस्परा मुखामोडाचो पडजोड तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं. कुरपा दी आमकां. कुरपा म्हणटा ती दया काकूट हें सगळें देवाचें आमकां येता. दयाळाय काकूटसार बोगसणें हें सगळें आमकां मेळटा. हें आमी दिसा दिसपटें देवा लागीं मागूंक जाय. हें यादनिकाचें मागणें पूण देवाचें मागणें यादनीक कोता. यादनीक जावन आसा मध्यस्थी मेडिएटर. यादनीक कोता भयणांत बांदू. आनी तिसरें जावन आसा सर्वेस्पर आपल्या मुखामोड तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. शांती आमी मागूंक जाय. दिसा दिसपटी शांती आमी मागूंक जाय भयणांत बांदू. तर हें 9वें वरोस आमी सुरू कोत्ता आसतना हें वरोस सायबिणीच्या हातांत घातलां. आनी हातांत घालतूच सायबिणीच आमकां राखता आनी सांबाळटा. सायबिणीच आमकां शांती दिता. सायबिणीच आमकां कुरपा दिता. हें आमी विसरचें न्हय भयणांत बांदू. हें आमी विसरचें न्हय. कित्याक सायबिणीन जेन्ना वय म्हणलें हांव देवाच्या आवय जाता म्हणलें देवाक वय म्हणलें तेन्ना जेजून तिच्या कुसव्यान घर सांबाळलो. पूण वय म्हणटच भयणांत बांदू जायतें तिका भोगचें पडलें. तिका भोगचें पडलें. तिच्या कुसव्यान जेजू आयलो. तितलें न्हय जेजू गोरवाच्या गोठ्यान जल्मलो. तितलें न्हय हेरोद पातशाह ताका मारूंक सोदतालो. रात्या पळून वच रात्या इजिप्तांत पळून वच.
तुका बाळकाक एरोपाचें मारूंक सोदता. उपरांत सांगता परतून यो, गालिल्यांत परतून यो तें सांगता. उपरांत जेचे कोश तिचे फुड्यान दिश्टी पडटात, जेजू कुश्टल्लो ती पळयता. तो हें कशें जालें भयणान बांदो. देवाक ओय म्हणलें, देवाक केन्नाच ना म्हणूंक ना, देवाक ओय म्हणलें. देवाची खुशी करूंक फुडें सरली आनी फुडें सरली तेन्ना एक एक पावल देव तिका राखतालो आनी सांबाळटालो भयणान बांदो. आयज आमकां दुसरें वाचप सांगता. नेमलोलो काळ बोल्ले उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडूंक दिलो. तो एक अस्तोरेक जल्मलो, समृद्धीकाल जल्मलो आनी सुपृंदकाल आसल्यांक सुटका दिवचे खातीर आमकां देवाची आपणायली भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. देवाची येवजण आसली. जेजू अस्तोरे उद्देशीन जल्मलो आनी तो जल्मलो कित्याक आमी आदायाच्या पातकांत आसल्या आनी आदायाच्या पातकांत आहात म्हणटच आमी पातकी आसल्या. सगळे आमी आदायाच्या पातका उद्देशीन आमी पातकी जाल्या आनी आमकां साल्वार करूंक जाय आसले. आनी हें साल्वार करपाचें काम भयणान बांदो जेजू संवसारांत आयलो. संवसारांत येवन मनीस जालो. आमचे भाशेन कूड घेतली. सगळें आमकां भोगता तितलें ताका भोगलें. एकूच पातक मात करूंक ना. हें सगळें ताका भोगलें. सगळें ताणें भोगलें भयणान बांदो. सगळें दूख ताणें भोगलें आमकां देवाची भुरगीं करचें पासत. आमी पवित्र आत्म्यान आमकां भरचें पासत. देवाची भुरगीं करचें पासत आनी देवा पवित्र आत्म्यान आमकां भरचें पासत. तर हें व्हडलें देणें जेजून आमकां मेळ्ळें. जेन्ना जेजू सायबीमायक जल्मलो, सायबीमायक जल्मलो म्हणटच तिचे उद्देशीं हें बरेंपण आमकां आयलें भयणान बांदो. उपरांत वांजेल म्हणटा आमकां जेन्ना आंज बडव्यांनी घोवण्यांक खबर दिली बाळूक जल्मला म्हणून, ते पळोवंक गेले थंयसर. बाळकाक पळोवंक गेले आनी पळोवन एक खबर ताणें सायबीमायक घुमयली, मागीर जुजे घुमयली. आमकां बळयान हें सांगलां, एक भुरगो जल्मला, खुशालकाय तुमकां दितलो, हो भुरगो तुमकां जल्मला. आनी सायबीमाय तें आयकताली आनी पयतूच फोरें सांगलें. पयतूच ते परतून वेताच हे घोवडी आनी सगल्याक परगट कोत्ता आमकां सर्वणार जल्मला, आमकां सर्वणार जल्मला अशें परगट कोत्तात. तर भयणान बांदो आयज व्हडलो दीस आमकां. पयली जानेराची सायबीमायच्या हातांत घातलां हें ओरोस. ओरोस सुरू कोत्ता आसतना सायबीमायच्या हातांत घातलां आनी सायबीमायच्या हातांत घालून पयले सुवातेर कितें आमी करूंक फाव. पयली सुवातेर आमी करूंक फाव मागणें. मागणें आमी करूंक फाव. सदांच आमच्या घरांत मागणें भयणान बांदो. ही खुशालकाय सायबीनान हाडली, जेजून हाडली. हे प्रश्नाचेर सायबीनान जैत वेलें, जेजून जैत वेलें. सगळें जातलें जाल्यार पयले सुवातेर आमच्या घरांत मागणें. जे आमी मागणें करना जायते प्रश्न येतात भयणान बांदो. जायते प्रश्न येतात. The family prays together, stay together. दुसरे सुवातेर आदार. एकामेकाक आदाराक पावप. आमचें क्रिस्तांवपण एकामेकाक आदाराक पावप. जेन्ना एकामेकाक आदाराक पावता तेन्ना देव म्हज्या आदाराक पावता. तशें जेजून म्हणलां, जें कितें तुमी म्हजे भाव भयणांक कोत्तात तें म्हाका कोत्तात. हो आदार जाता तितलो आदार दुसऱ्यांक दिवप जावन आसा जेजूक बरें दिसता. जें कितें म्हजे भाव भयणांक तुमी कोत्तात तें म्हाका कोत्तात. उपरांत भयणान बांदो आमकां म्हणल्या भाशेन
आमकां शिकयता, आमकां फुडें वचपाक सायब मागीर आमच्या दुसऱ्यो वस्तू उद्देशी आमकां शिकयता. आनी हें जावन आसा आमी जाता तितले भाशेन दुसऱ्यांच्या आदाराक पावोंक. आनी उपरांत आमच्या जिवितांत भयणां बांदू आप धोमावणी आमी आमचे कुडीचेर आप धोमावणी जायते आमकां वायट करून दिसता, जायते आमकां उलोवन दिसता, जायते आमकां म्हणल्या भाशेन वायट कन्यो करून दिसता. पूण आप धोमावणी भयणां बांदू एकदम गरजेची आमच्या जिवितांत. तर आयज जेन्ना आमी सायमाची परब करता हेंच देणें आमकां मागुया सायबिणी लागीं. जशें तिणें जेजू कापडांच्या जिवितांत व्हेलो तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितांत जेजू करूंक हें देणें मिसांत आमकां मागुया.